नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। पर्रीकार सरकाराचो सरकारी खात्यांक बायपास, जीएसआयडीसी आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा उपरांत आता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला सरकारी नोकर भरतेक उच्चाधिकार समिती। हायकोर्टाचे बडये उपरांत टुरिस्ट टॅक्सिंग मीटर सक्ती म्हूण सरकाराची ऑर्द, मात केन्ना मेरेन बसोवचे ती मुजतूच ना। रेंट कॅबाच्या मान्यतायेचो निर्बंध काडपाचो सरकाराचो विचार। वर्ष 2007 ते 12 मायन सेक्रेटरी आशिल्ल्या राजीव यदुवंशीक एसआयटीन मायनिंग स्कॅमात केलो समन्स। जेएमसीत डिस्चार्ज जातना शेटगांवकार ताब्यांत। नोटबंदीक जालें वर्स, सरकाराचो एंटी ब्लॅक मनी डे, विरोधकांनी केलो ब्लॅक डे। पणजे काँग्रेसीची रॅली, पर्रीकार म्हणटात नोटबंदीन काळो पयसो वायट जाला हो गैरसमज। मुख्यमंत्र्यान पानां पुसली म्हूण पॅरा टिचरांची शबय, परमनंट करपाचे सोडाच, ट्रान्सफरी मारल्यो म्हूण टिचरी बेजार, मेळपाक गेल्यार सीएम दिता एकार एक तारखो। मेरशे नव्या रियल इस्टेट प्रोजेक्टांक हायकोर्टाचे परवानगी शिवाय पंचायत एनओसी दिवंक शकना। ओल्ड गोवा बायपासावेल्या कोयर आनी डेब्रीचो पयलीं विलो लावचो म्हूण निर्देश। आनी वुमन्स फुटबॉल लिगांत खेळपाक गोंयच्यो चलयो उत्सूक, राष्ट्रीय मळार वचपाचो चलयांचो हावेस। पर्रीकार सरकाराचो सरकारी खात्यांक बायपास, जीएसआयडीसी आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा उपरांत आता मुख्यमंत्र्यान सरकारी नोकर भरतेक उच्चाधिकार समिती केल्या। तिचो चेअरमॅन खंय तोच। नवे वॅकन्सी करप, भरप, ज्युत्यो करप वा स्क्रॅप करपाचे सगळे अधिकार हे समितीक, पोस्टांक खंय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज पडची ना। This process has been changed into a collegiate system. Process will remain, but all three departments will sit together with the concerned department which requires the post. And these three departments in collegiate way, that means the file will not move. It will be discussed across the table and whatever approvals has to be granted will be granted. Rather, will be recommended to a high-powered committee chaired by me, because all these three departments are under me, personnel, ARD and finance. And that the committee will have chief secretary who is personnel secretary, ARD secretary and finance secretary. That committee of 4 will finalize whatever has been recommended by joint secretaries committee. Process which otherwise takes 1.5 years, 2 years can be done in 30 days and in certain cases even less. So this is one major administrative reform for which cabinet has given approval. I expect first few results by this month end or at the most first week of December. Thereafter the department will be permitted to go for their recruitment by advertising the various posts available with the department. 1 year. You don't require it to do annually. Why do you? काल तुका 10 मनीस जाय आसले, आज 20 मनीस जाता। 5-5 वर्सांक करूं येता न्ही, 4 वर्सांक करूं येता। Individual process will always remain. So if there is something required after 1 year, they can refer it to the department routinely. That has not been scrapped. Currently the authority mechanism has been changed. नोकर भरतीची किचकट प्रक्रिया कमी करून वेळ वाचोवंक खंय हो उपाय। वोगीच तयार केल्ले पोस्ट आणि कांय कडेन काम आउटसोर्स करूंक मेळटा थंय सुद्धा पोस्ट तयार केल्यात म्हूण सरकाराच्या नजरेक आयला। ते खातीर सगळे विशय तडीक लावंक खंय ही नवी सिस्टम तयार केल्या। संबंधित खात्याचो आपुणूच मंत्री, मागीर आनीक कॅबिनेटाची मान्यताय कित्याक काय म्हूण मुख्यमंत्र्याची मिडियाक जाप। सरकाराचे खासा समितीत अध्यक्ष मुख्यमंत्री, वांगडी चीफ सेक्रेटरी, पर्सनल सचिव, फायनान्स सचिव आणि HRD सचिव। तात्पर्य
पर्रीकार सरकाराचो सरकारी खात्यांक वो GSIDC आनी IPB उपरांत तिसरो बायपास. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. हायकोर्टाची बडी पडले उपरांत टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मिटर सक्ती म्हूण सरकारान ऑर्डर काढली खरी, मात केन्ना मेरेन बसोवचे ती मुजतूच दिल्ली ना. सरकारान ऑर्डर हायकोर्टाक दाखयली. कोर्टान सरकाराक हे मिटर, GPS, पॅनिक बटन आनी बाकीच्यो गजाली चालीक लावंक 2 सप्तकांचो प्रास दिला. नव्या रेंट कॅबांक मान्यताय दिवंक घाल्ले निर्बंध काडपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला. कोर्ट म्हणटा निर्बंध घालपाचो अधिकार आसा काय ना तेच तपासचे पडटले. हायकोर्टाचे ऑर्डरी उपरांत गोंय सरकारान टुरिस्ट टॅक्सींक मिटर सक्ती करपा विशीं काडिल्ली ऑर्डर बुधवारा हायकोर्टा मुखार दवरली. मात सरकारान ही ऑर्डर केन्ना मेरेन चालीक लागपाक जाय ताची मुजत टॅक्सीवाल्यांक ऑर्डरीत स्पश्ट केल्ली ना. ही ऑर्डर कशी चालीक लावप ताचेर अभ्यास करपाक म्हूण सरकारान कोर्टाकडेन 3 सप्तक मागिल्ले. कोर्टान 2 सप्तकांचो प्रास दिलो. Today they have placed an order on record which clearly goes to say that the taxi meters will be implemented in Goa, which means now meters for taxi will be a regular feature. However, the government wanted about 3 weeks time, that is till the end of November, to give the necessary details as far as what type of a taxi meter it would be. Generally, the government would have to look into the aspect of what category or what type the meters has to be fitted. Now, we opposed it, saying that the matter as it is hanging for quite some time. The Honorable Court, High Court found favour with these arguments also and have granted them only 2 weeks time, within which they have to decide on the category or the technical specification of the meter. दुसऱ्या एका प्रकरणात गोंय सरकारान नव्या रेंट कॅबांचे परवाने दिवंक घाल्ले निर्बंध उखलपाची तत्वता तयारी दाखयल्या. नोव्हेंबर सोंपमेरेन रेंट कॅबा विशीं नवें धोरण करपाचें थारायलां. सरकाराक रेंट कॅबाचेर निर्बंध घालपाचो अधिकार आसा काय ना तोच हायकोर्ट पयलीं तपासतले. कोर्टान केस 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या. सरकाराक नव्या रेंट कॅबांक परवान्यांचेर घाल्ले बंदीचेर एफिडेव्हिट दिवंक सांगल्या. इतले मजगतीं टॅक्सीवाल्यांची बुधवारा मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर बसका जाली. मिटिंगेक कोंगुटचो आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारूय आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांक तांचे सगळे प्रस्न बरोवन हाडपाक लायल्यात. उपरांत ट्रान्सपोर्ट ऑफिसरां बरोबर बसका जातली. ही बसका 17 वा 18 तारखेक जावं येता. जायते इश्यू आसले. मेन म्हटल्यार आमकां दुखणें मातशें आसलें, म्हणजे असेंब्लीन CMन नमूद केल्लें कितें सप्टेंबर मेरेन जे आमचे इश्यू आहा ते बसून सगळे सॉल्व करतले आसले. पण सप्टेंबर मेरेन तेंनी कांयच केलें ना. वायट दिसलें जेन्ना मायकल लोबोन गोर गरिबांक लागून जेन्ना आवाज उठयलो आनी कितें तरी इश्यू आपण सॉल्व करतलो, आनी मायकल हो सतत अलोंग विथ टॅक्सीवाल्यांक फाटल्यान आहा, तेन्ना मायकलान इश्यू उखली ना. फुडें CMन आमकां आफोवन हाडल्या. सद्या आतां फक्त तात्पुरती मिटींग जाल्या म्हणजे तेणी आनी कितें पॉयंट्स तुमचे क्वरीज आहा त्यो मिटरा बद्दल, स्पीड गव्हर्नरा बद्दल आमी घालिना अशें कांयच सांगूं ना. पण आमचे जे पयलीं रायट्स आमी मागलेले किंवा आमचे जे कितें पॉयंट्स आहा ते फुलफील कर, त्याच्या नंतर आमी सगळें करता. करिना हें कांयच सांगूं ना. कित्याक गव्हर्नमेंटूय थोडें हाडूंक सोदता, तितूनय बरी तर आहा जाल्यार आमी एक्सेप्ट करतली, इतलेंच सांगूंक सोदता. हे जे बारीक लोक आमचे गोंयकार आहा हिंकां आयज न्याय दिवपाचो टायम येयल्लो आहा आनी हे दिवया. सेकंड मिटींग 17 नाल्यार 18 थारायल्ली आहा. आमकां पॉयंट बरोवन हाडूंक लायल्या. आयज ताका आमी पॉयंट दिल्या. सो ही इज गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट how the solutions can come from this. And Jayesh and myself we have taken this we are going to take this issue forward, and definitely so by this month end results will be out. Bureau report Prudent. नोटबंदीक आज वर्स जालें. सरकारा खातीर एंटी ब्लॅक मनी डे, विरोधकांनी केलो ब्लॅक डे. नोटबंदी करून प्रधानमंत्री मोदीन वाट लायली. नोटबंदी आनी GSTन बेकारी वाडल्या, लोकांचो जीव गेलो म्हूण काँग्रेस आनी विरोधकांचो प्रचार चल्ला. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा नोटबंदीन आयिल्लो पयसो वायट जाला हो गैरसमज. बँकेत आयिल्ल्या पयशांतल्या 3.68 लाख कोटींचो हिशोब अकाउंटवाल्यांनी दिवंक ना. नोटबंदी अर्थव्यवस्थेक बऱ्याक पडल्या. आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदीक वरस जाले, काँग्रेसी खातीर हो दीस ब्लॅक डे। नोटबंदी विषयी हो काळो दीस म्हणून आमी मनयतात। गोंयकार तर आख्या भारतभर हो काळो दीस मनयतात। ज्या कशा पद्दतीन आयज लोकांक त्रास जाला हो सगळ्यांक खबर आसा। नोटबंदी लागून 130 लोकांचो जीव गेलो लायनीक उबे रावन। आज गव्हर्नमेंटा बरोबर बाकीचे प्रायव्हेट सेक्टरा भितर नोकरी जी आसा ती भुरग्यांक लागली ना आनी आयज असल्या भुरग्यांक काळप जाल्ले आसा। पण अशी पद्दतीचो बेकारी ही हांगा जाल्ली आसा आनी सगळी जाल्ली आसा रॉंग डिसिजना लागून। घाई गडबडीन घेतले डिसिजन, रॉंग डिसिजन, काहीच प्लॅनिंग करनासतना घेतले डिसिजन आनी ताका लागून ह्या लोकांचो जीव गेलो आनी आयज खंय तरी ही उपासमारीची पाळी येता। आरबीआयच्या बोर्डाक कांयच खबर ना आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान भायली भायर डिसिजन घेतले आनी मागीर ते रेक्टिफाय केले। असो आकांताचो इल्लीगल निर्णय आरबीआयन घेतलो आनी गव्हर्नमेंटान घेतलो। 30% लोक एक्सपोर्ट धंद्याक आशिल्ले ते बेकार जाले। 25%, 45% जॉब लॉस जालो जे मिडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री आशिल्ले। 35% जॉब लॉसीस मायक्रो एंड स्मॉल बिझनेसा आशिल्ले तांचेले। दुसरे वटेन बीजेपीन नोटबंदीचो दीस एंटी ब्लॅक मनी डे म्हणून प्रचार सुरू केला। 16,000 कोटी कमी आयले, पण जे पैसे भरले गेले तातले अनेक अमाउंट हे ब्लॅक मनी आशिल्लो, खंय तरी लिपोवन दवरलेलो। तो पयसो सर्क्युलेशनान आयलो। आता सर्क्युलेशन येवपाचे मार्ग वेगवेगळे आहा। इंडिव्हिज्युअल लेवला वयल्यान आयलो किंवा कोणे तरी आपल्या कोण वळखीच्या मनशाक सांगले घे तुका 20% घे, 25% घे। दिस हॅज हॅपन्ड इन मेनी प्लेसीस। सम poor people possibly got benefit out of demonetization. कोणे पैसे भरले म्हणून मनी वाईट जाऊन ना। 3.84 lakh money has been identified as without explanation. They will have to pay taxes and penalties and may face prosecution also. तुका exact जाय जाल्यार नंबर सांगता 3.68 lakh, not 84, 3.68 lakh crores from 23.22 lakh bank accounts has been identified as without explanation. What does without explanation? म्हणजे कोणी तरी डेपॉझिट केले, ते डेपॉझिट केले बरोबर आसा, पण डेपॉझिट केले म्हणजे पैसो वाईट जावन ना। दे हॅव टू नाव एक्सप्लेन। इफ दे कॅन एक्सप्लेन वेल, एखादो मनीस एक्सप्लेन करतलो, दातलो एक मनीस एक्सप्लेन करतलो। अदरवायज यू विल हॅव टू पे टॅक्स, पेनल्टी प्लस प्रोसिक्युशन. Similarly, 4.7 lakh more accounts are being scrutinized for possible explanation, and 17.73 lakh more transactions are being scrutinized. Now this will come out over a period of 1 or 2 years. म्हणजे आता सुरुवात झाली, तांकां टॅक्स भरचे पडटले। चुकीची समजूत आहा कोणाचे, पैसे भरले म्हणजे वाईट जाले। ही एक चुकीची समजूत काँग्रेसवाले करून दिवपाचो प्रयत्न करता। पैसे कोणे बँकेन भरले पडते हाजो अर्थ ते वाईट जाले अशें न्हय। ही विल हॅव टू पे टॅक्स। ना 29,216 कोटी लोकांनी डिक्लेअर केले आनी टॅक्स भरलो, ते कितें ते स्किमीन गेले। 16,000 कोटीच्यो नोटी आयल्यो ना परत्यो, 2 गजाली जाल्यो। 3.68 lakh crores has been found to be without explanation. Those will be, most of them, if they can't justify, will be treated as black money, money without explanation, and ताजेर टॅक्स भरून घेतले. Just because someone deposited money, please do not misunderstand that money has automatically become white. सरकार म्हणटा नोटबंदीक लागून 20% नक्सली हल्ले कमी झाले। काश्मीरात लष्कराक फातरावपाचे प्रकार सामके देंवल्यात। बनावट करन्सी अर्थव्यवस्थेतल्यान भायर पडली आनी देश खंय नितळ इकॉनॉमी वटेन वता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। घेऊ एक ब्रेक।